विसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंय म्हणलें की कोणाच्याय दोळ्या फुडें उबो रावता तो दर्या आनी माड. माड नासतना गोंयांत वाठारच ना. मात काणकोणा पाळोळ्या माडांच्या चुट्टांची मल्लां खासा केरळांतल्यान हाडची पडटात. कामगारांचो उणाव आशिल्ल्यान पयलीं पाख्या पाख्यांनी दिसपी मल्लां आतां गोंयांत दिश्टी पडप कठीण जाल्यात. पळयात बबेश बोरकाराचो खासा रिपोर्ट. पर्यटकांक गोंय म्हळें की दोळ्या फुड्यान येता तो गोंयचो दर्या आनी माड. गोंयचो असो एकूय दर्यादेग वाठार ना की थंय माड ना. ह्या माडांच्या चुट्टां पसून पयलीं सावन लोक मल्लां विणटात. पयलीं चडशे लोक चुट्टां आनी मल्लां वापरूनच पाखी करताले. दर्या वेळांचेर पर्यटकां खातीर इको फ्रेंडली खोपी आनी शॅक्स बांदतात. ताका व्हडा प्रमाणान मल्लां लागतात. आतां पर्यटन सिजन सुरू जाला. मात हालीं गोंयच्या दर्यावेळांचेर दिसतात ती मल्लां चडशी केरळांतली, गोंयची न्ही. गोंयांत लोकांक मल्लां विणपाक वेळ ना आनी परवडूय ना. इधर शॉर्टेज और इतना क्वांटिटी नहीं मिलता है ना हमको। और भी क्या, अभी पहले तो मिलता था। अच्छा, अभी तो इतना ऑर्डर करने के लिए भी लोग मुश्किल मिलता है, बहुत लेबर भी मिलता नहीं है ना, बहुत मुसीबत होता है इसका। जे पावळ्या हंगामी शॅक्स जे बांधतात तांकां खासा केरळासून चड ट्रान्सपोर्ट फारीक करून तांकां हांगा हाडची पडटा. गोंया मजदूर ना जाल्ले कारणान इतले हे प्रॉब्लेम तांकां सहन करचे पडटा. स्टुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. मुश्ताक अली T20 सर्तीन गोंय पंगडाची कामगिरी सामकी बाबत जाल्या. गोंय एकूच मॅच जिखला. मात रणजी कोच विवेक कोळमकार म्हणटा आदलें सगळें विसरून आतां नेटान रणजीचे तयारेक लागात. नोव्हेंबरान जावपी रणजी मॅचीन गोंय पंगडाक पयली मॅच महाराष्ट्रा वांगडा खेळची पडटली. दुखापत जाल्ल्यान कॅप्टन शदाब जकाती पयली मॅच खेळूंक पावचो ना. मुश्ताक अली T20 सर्तींत खेळिल्ल्या 5 मॅचींतली एकूच मॅच गोंय पंगड जिखूंक शकलो. फाटल्या वर्सा गोंय पंगडाची अशीच वायट परिस्थिती जाल्ली. गोंयचो रणजी कोच विवेक कोळमकार म्हणटा, See, we had that, still we have that confidence going because even though we lost 4 matches, boys were really trying hard to win the matches and their body language was there for the matches to win. But it's like just we lost the momentum in somewhere in between those 20 overs and we lost the match. Ranji coming up now, few days away from it. What are the preparations like going in for it? You're using anything that you've learned from the T20 series, or you just would like to forget about it as fast as you can? Yeah, there itself after the end of fifth match, we had a team meeting and I told the boys that we'll forget whatever we have done here because T20 is totally a different game, and this is a longer format of the game, Ranji Trophy. So it's totally a different game plans, different strategies, different players will be playing. So Ranji Trophy and T20 cannot be compared together. So we are preparing for Ranji Trophy now. We are playing a practice match, 3 days match now, just to prepare ourselves for the longer version of this game. So talking about Shadab Jakati, I think he won't be available for at least for the first match because his rehab process is still going on. And Regan Pinto, he's almost fit because he played a practice match yesterday. So we'll have his fitness test conducted by tomorrow or day after, and we'll get to know this exact status of his injury. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. हसनोडेच्या पंचायतीच्या ग्राउंडाचें सुदारीकरण सुरू जाला. ह्या कामाचो बुन्यादी फातर निकतोच बसयलो. गोंय राज्य मुळाव्यो सुविधा उदरगत महामंडळान हसनोडेच्या ह्या मैदानाचें काम करपाक घेतलां. मात ग्राउंडाच्या सुवाळ्या निमतान माचयेर जमिल्ले राजकारणी खेळ सोडून सगळ्या राजकारणाचेर उलयले. खेळामळ आनी उदरगत उरली कडेक. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या हस्तुकीं फातर बसयलो. सुवाळो आशिल्लो ग्राउंडाच्या सुदारीकरणाचो बुन्यादी फातर बसोवपाचो. मात थंय पासून मुखेल सोयरे, खेळा मंत्री आनी थळावो आमदार ह्या तिगाय जाणांच्या उलोवपांनी राजकारण सोडल्यार विशयच ना. विरोधी पक्षाचेर टिका करपाची सोडली ना. तिगाय मंत्र्यांनी खेळ आनी मैदान सोडल्यार हेर सगळें राजकारण वयर काडलें. की तांकां फक्त मागीर आरोप दिसतात, स्कॅम दिसतात. प्रत्येक कडेन फाल्यां सकाळीं तांचेर न्हिदरे कडेन उदक मारून सुद्दां उठयले जाल्यार उठता आसतना स्कॅम म्हणून उठलो जागो जाता. कारण विकासाचेर ते उलोवपाक शकना. हांगा भाशण करता जाल्यार तांकां सांग म्हणून सांग, एकडल्यान कितें दवरून आनी कितें केलां सांग न्ही, ताका उत्तर दिवपाक लायात.
पहिले ते आमदार आशिल्ले ते कितें केलां दाखोवनी 5 वर्सां आमी आमदार आशिल्ले आमी हें काम केलें इतलो पयसो गोंयाक समोर उदरगती खातीर येता थंय तूं वाडयता पर्संटेज म्हणून गाजर म्हणून म्हणजे कितें बरें येवप तें दाखोवप ना सिर्फ आपल्या फायद्याचें डेव्हलपमेंट काय ना फक्त ते पणजी फिल्म फेस्टिवल करून घेवन बसलो आनी थंयची किती उदरगत करून उडयली आमच्या मुख्यमंत्र्याचे जेणे ह्या मतदारसंघात 20 वर्सां प्रॅक्टिकली कांय काम जालें नासलें आनी ही सगळी कामां करून घेवपाक तेणें जो हातभार लायलो जे मार्गदर्शन केलें कामां करून दिली 13,854 चौखंड मीटर सुवातेर बांदपा आशिल्ल्या ह्या मैदानाचो अदमास खर्च सुमार 5.25 कोटी जातलो. अस्नोडच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडटे. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.